नॉर्थ गोवाच्यान बी रस्तो प्रोजेक्ट सँक्शन जावन टेंडर जावन वर्क ऑर्डर दिवन ते बी काम चालू जाल्ले आसा. मोपाचो एअरपोर्टचो प्रकल्प घ्या, तेच्या भायर तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर ग्रांट घ्या, तुम्ही वेगवेगळे खात्यान आनी वेगवेगळे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सँक्शन करून पयशे दिवपाक आनी वेगळे अपग्रेडेशन दिवपाक केंद्र सरकारान आनी आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार पयशे आमकां गावल्ले आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, जेन्ना आमी कितें उलयता आनी जेन्ना आमी पळयता की केन्ना केन्ना विरोधक नमन करू काय आनी कितें करू तेजो काय अर्थ ना. कित्याक एक सांगूंक सोदता तुमकां की इवन आरोग्य क्षेत्रात 350 कोटीचो प्रकल्प प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्याक दिवपाचो प्रयत्न प्रधानमंत्रीन केल्लो आसा आनी काम फुल स्विंग चालू आसा. म्हणजे गोंयचे जनतेक सगळ्या दृश्टीन आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आसल्यार आमी आनी फुडें वचूंक शकता. बॅकबोन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेच्या भायर आमचे एअरपोर्ट आनी इतर काही गोष्टीचे ट्युरिझमाच्या माध्यमांतल्यान वाड जावंक जाय जाल्यार हे जे प्रोजेक्ट जाय ते वाचपाक तरेतरेची गोष्ट खुबशे कडेन फ्लायओव्हर इतर काही गोष्ट हांव एक सांगूंक सोदता लोकांक आनी आमचे मिडियाचे भावांक आनी भयणीचे आयज आयिल्ले हांगा की नमन केलें म्हणून जायना. काँग्रेस पक्ष जेन्ना सत्तेर आसली फावंडेशन घालपाक पावले ना जुवारी ब्रिजाचो. आयज तुम्ही स्वता पळयता की जुवारी ब्रिजाचो एक स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज ते काम चालू आसा. नमन केलें म्हणून वाळपय बी पावले नमन करपाक पार्टीचे अध्यक्ष 10 लोक बी नसले मेजपाक बोटार तुम्ही घेऊ शकता. कितें भायले लोक घेवन तुम्ही नमन दुसरी कडेन करपाक शक्य जायना. आनी एक सांगता की ह्या तरेचे पार्टीचो अध्यक्ष नवो पार्टीचो अध्यक्ष जाला तेका उत्साह काम करपाक म्हणून म्हाका दिसता तो बसीन एकूच ग्रुप घेवन सगळे कडेन भोंवता. ती कोण तरी महिला बी बोबो मारीत आसता तेजी गाड्यार भोंवता आनी कितें करता. हांव घेवना बिकॉज दे आर नॉट इवन वर्थ मेन्शनिंग. आनी हे केल्यार तांकां हांव सांगूंक सोदता नमन निश्चित करा पूण जुवारीचे एक पुलार वचून पळया की नवे पूल कशे बांदता. आनी मनोहर पर्रीकर श्री मनोहर पर्रीकरचे इनिशिएटीव्ह आनी भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे प्रकल्प जाग्यार आयल्या. मांडवीचो पूल तयार जातकूच तुम्हीच म्हणटले जे कितें कंजेशन जातले ते सगळे डिकंजेस्ट जातले पूण हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली हेल्प्स द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. कांय गोष्टी मार्गार लावंक जाय ते निश्चित मार्गार घेतल्यो पूण भारतीय जनता पक्षाक हे टिका जे कोण करता हे जे कोण 10-12 लोक वयता काय 20 लोक वयता बाकीच्या मतदारसंघातले सगळे कडेन भोंवता लोकांक वचून मेळटा हे काम त्यांनी तेंचो सरकार आसतना करूंक जाय आसलो. आमचे वाळपयन विकास जावंक ना म्हणून सांगल्यार तुम्ही आमचे कोण पत्रकार भाव भोवले आसतले वाळपय तुम्ही स्वता पळयतले की वाळपयचो कसो विकास जाला तो 70रीचो कसो विकास जाला बाकीचे परिसरांत खंय खंयचे प्रोजेक्ट आमी हाडल्या. पण मेन म्हणजे कितें आसा बेश्ट्या लोकांक दिशाभूल करपाक आनी मुख्यमंत्री बरो नासल्या कारणान एब्सन्स ऑफ मुख्यमंत्री हे तेजो एडवांटेज घेवपाचो प्रयत्न करता की आमी नमन करता लोकां मदीं. हे केन्ना सत्तेर आसतना नमन करपाचो तांकां विचार येवंक ना. काँग्रेसचो सरकार 10 वर्सां केंद्रान आशिल्लो पूण काँग्रेसच्या सरकारान हे जे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्याक जे पयशे दिले 1/3 बी पयशे दिवपाचो प्रयत्न केंद्र सरकारान करूंक ना. काँग्रेसचो सरकार करूंक ना. हेजो नमन करूंक जाय. हांव पार्टीचे अध्यक्षाक सांगूंक सोदता तूं नमन कर पूण तुजो जो केंद्रान जो सरकार आशिल्लो मनमोहन सिंगाचो सरकार आशिल्लो त्या सरकारान गोंय राज्याक पयशे कित्याक दिवंक ना. तेन्ना ब्रिज कित्याक जावंक ना. जुवारीचो पूल एकदम म्हत्वाचो पूल एक पुला खातीर पयसो दिवंक ना. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हा तो तसोच उरलो. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज जे काम चालू आहा गोंय राज्यात इतिहासान ह्या तरेचे काम केन्ना चालू जावंक ना. आनी आयज हेल्थ सेक्टर आसूं सगळे सेक्टर आसूं हे केंद्रांतल्यान जे पयशे आयले हे फक्त गोंयचे आमचे जनतेक तेजो फायदो जातलो. 100 कोटी फॉर रिजनल कॅन्सर सेंटर इतर काही गोष्टी हे जे केंद्रांतले हांव फक्त केंद्राचे उलयता केंद्राचो फायदो गोंय राज्याक कसो जाल्लो आसा. आनी आयज हांव सांगूंक सोदता की हे जे कोण महिला आनी कोण आमची नमनची टीम आहा ती नमन टीम म्हणपाची तांकां ते नमनची टिमान वचून हे प्रकल्प जे चल्ल्या ह्या प्रकल्पाक वचून पळोवचे आनी मागीर तेणी स्टेटमेंट करप. बेश्टे खंय भाजी मार्केटान गेले आनी आमच्या लोकांक हे आमचेच लोक म्हाका काल फोन केल्लो लोकांनी हे बेश्टे वचून फोटो ऑफ करता ते प्रेसाक दिवपाक की आमी गेल्ले म्हणून वाळपय पावले पर्ये पावले सांखळी पावले काय जावपाचें ना. खंय पावले म्हणून काय ना पूण ज्या तरेची टिका केली वयता आनी ज्या तरेचे काँग्रेस पार्टी भारतीय जनता पक्षाचे वेगवेगळे आरोप करतात हे सगळे गोष्टी काँग्रेस पक्षान विचार करूंक जाय की आपले कडेन बोटां एक बोट दुसरे कडेन दाखयले 4 बोटां आपले कडेन पॉयंट जाता. आनी हे अध्यक्ष जो नवो जाल्ल्या कारणान यू हॅव टू बी लिटल
this thing doing because it is enthusiasm of becoming a party president. आणि हे पार्टी प्रेसिडेंट झालो म्हणून काय हरकत ना, पण त्याच बरोबर त्यांनी खोटे आरोप करू नये. त्यांनी जे कितें डेव्हलपमेंट झालं डेव्हलपमेंट केले म्हणून मान्य करून घेवंक जाय. नमन करता आणि नवे नावा दिले आणि घोड्या गाडीचेर गेले काय बलकाटाचेर गेले तर काय फरक पडना. पण एक म्हणजे हा की इन्फ्रास्ट्रक्चर मनी हॅज कमिंग फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया and this is how the Goa government is benefited in terms of infrastructure. And that is why we are grateful to the Honorable Prime Minister for giving this money to the state of Goa. And this will not only help Goa for today, it will help in creating a type of backbone infrastructure which will indirectly help tourism also in the state of Goa. It will help in many other ways. Mopa airport connectivity from north to south also work is going on. All these projects will indirectly help in boosting the economy of the state of Goa, because all this infrastructure is required if you want to boost the growth in the state of Goa. And infrastructure work is going on full swing. Somewhere some things will be going a bit slow, but those issues are being resolved, and that is why we are grateful to the Honorable Prime Minister. In the last 4 years, that is why we are also acknowledging the amount of help the Honorable Prime Minister has given the state of Goa for the benefit of the people of Goa. तुमच्या खात्यात टोटल किती पैसे मिळाले? एक आमका टोटल सँक्शन 350 कोटी रुपये झाले. आता तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकार निधी उपलब्ध झाला वेगवेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कामासाठी. ही गोष्ट तितकीच बरोबर आहे. 2012 सालात जेव्हा दिल्लीची गव्हर्नमेंट येईल आणि 2013 मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर मनमोहन सिंगाकडे गेले आणि त्यांनी खाण लोकांखातीर 3000 कोटीचे पॅकेज मागले. या सगळ्या गोष्टी 30,000 कोटी रुपया येईल असं तुम्ही दावा करता, पण खाण अवलंबिता खातीर एकूच रुपया केंद्राकडल्यान कित्याक मेळना? जेन्ना मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री आशिल्ले आणि जेन्ना मायनिंगचो विषय जाल्लो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ही इज द ओनली चीफ मिनिस्टर हू अड्रेस्ड द इश्यू ऑफ मायनिंग डिपेंडन्स. देयर इज नो अदर गव्हर्नमेंट that ever thought or in this line, or never there was a suggestion even from the opposition that something to be done. This was the initiative of Shri Manohar Parrikar, who was the chief minister and helm of affairs, to see that mining dependents are protected and also given benefit. Government can give benefit up to a certain point, and whatever he could do, I think he has stretched it to such an extent that he has been doing his best. And एक सांगता तुमका मीडिया, एक लक्षात तुम्ही दवरा, हांव एक स्टेटमेंट तुमकां करता की आयज आमी हांगा बसल्या, श्री तानावडे बसल्या, आमी बसल्या, आमकां खात्री आहा की जर मायनीचो जो विषय हा फक्त आमचे प्रधानमंत्री सोडू शकतात. आणि तुम्ही केन्नाच हे मनान हे दवरू नका की प्रधानमंत्री लक्ष घालिना काय, प्रधानमंत्री खंय ना खंय दुर्लक्ष केला. हे मायनिंग जर गोंयांत चालू जाले, काँग्रेस म्हणून मागता म्हणून न्हू, लोकांचे हितान जे भारतीय जनता पक्षाची इनिशिएटिव्ह हा, केंद्रान भारतीय जनता पक्षाचे सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी सरकार चलयता आणि तांकां गोंयांची परिस्थिती खबर आहा. कांय दिसान तुम्हीच पेपरान रिपोर्ट केल्ले आसा की आमची काय मेंबर्स आणि काय आमचे मंत्री दिल्ली डेलिगेशन घेऊन त्यांच्या ऑफिसाच्या संपर्कानं काहीतरी बरे घडटले अशें म्हाका खात्री आहा. आणि ते फक्त भारतीय जनता पक्षाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हा, तांकां गोंयची समस्या खबर आहा, फायनान्शियल सिच्युएशन खबर आहा, आणि गोंयचे जनते खातीर तेच कितें तरी वाट काडटले. लोकांक भडकोवपाचो काम निश्चित काँग्रेस करता, पूण जेन्ना हे काम फुडें वयतले तेन्ना तांकांच कळटलें की तांकां शब्द जे उलयल्या ते फाटी घेवचे पडटले. कित्याक खंयी तांकां संदी गावली थंय वचून घेवराव घालात, खंयी संदी गावली लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न करात. पण कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन कितें आहा ते कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन केन्ना दिला काँग्रेस पक्षान? काँग्रेस पक्षान व्यवस्थित कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन पेपरान ब्लॅक अँड व्हाईट घालून मुख्यमंत्रीच्या ऑफिसान दिवपाची गरज आहा. तुमचे हे सजेशन आहा जाल्यार तुम्ही निश्चित दिवचे. बेश्टे भाशणां ठोकली म्हणून जायना. मायनिंग ही गरजेची गोष्ट आहा, आणि हे फक्त भारतीय जनता पक्षाचे प्रधानमंत्री, जे आमचे प्रधानमंत्री हा, तेच आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हे सॉल्व करू शकता, आणि म्हाका खात्री आहा ते करतले. हेजेर खूप सिरियस चर्चा चल्ल्या, वाड काडपाचो चर्चा चल्ल्या. एक आमी लक्षात घेवंक जाय की सुप्रीम कोर्टान जे आदेश दिल्लो, ते सुप्रीम कोर्टाचे आदेश जो दिला त्या आदेशाक कशें हँडल करून सोल्युशन काडप ही काय सादी गोष्ट न्हू. केंद्रान आयज पर्यंत काँग्रेस पक्षाचे पार्लमेंटरी पार्टीन प्रधानमंत्रीक रिप्रेझेंटेशन दिवंक ना की आमचो सपोर्ट आहा म्हणून तुमकां ऑर्डिनन्स काडपाक. दियात न्ही. नमन करपाच्या ऐवजी हांगा थंय नमन करा वचून, थंय तुमच्या अध्यक्षाक मेळात, अध्यक्षाचे डेलिगेशन घेऊन प्रधानमंत्रीक मेळात. हे केला काँग्रेस पक्षान? काँग्रेस पक्ष लोकांक, गोंयच्या लोकांक फक्त भडकयता आणि हेंचो कांयच अर्थ ना. केल्यार फक्त भारतीय जनता पक्ष हो सॉल्व करू शकता. म्हाका खात्री आहा, आयज तुमकां सांगता,
की म्हाका खात्री आहा जे कितें डेव्हलपमेंट चल्ल्या ते सिस्टमॅटिकली त्यांचे डेव्हलपमेंट चल्ल्या अँड मार्ग येतलोच अँड मार्ग येतलो गोंयची जनतेच्या हितान. 2007 ते 2012 तुम्ही आरोग्य मंत्री असले. वेगवेगळे तुम्ही उपक्रम वेगवेगळे गोष्टी तुम्ही हातात आणि 2012 ते 2016 बीजेपी गव्हर्नमेंटाच्या हेतून लावले त्या डिपार्टमेंट जीएमसी तुम्ही इतके सुधारणा घडवून आणल्यो, ते नवीन नवीन यंत्रणा आणल्यो, धोतर तुम्ही खास भायले धोतर हांगा हाडले. इतले जावन सुद्धा एकट्या राजकारणाचो जीएमसीचेर विश्वास कित्याक ना? असा हांवें एक लक्षात घ्या, एक मिनिट. विष्णू वाघ, त्याच्यानंतर कार्लोस अल्मेदा, त्याच्यानंतर सीएम ना तुमचे चुकी ना एक मिनिट, तुमचे चुकले. तुमच्या मातसो करेक्ट करता तुमका. माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना बॉम्बेच्यान आयले 8 दीस गोवा मेडिकल कॉलेजानूच आशिल्ले आणि हांवें पयलींच्यान प्रेसाक सांगता की ऑन्कॉलॉजीचो डिपार्टमेंट आमचो प्रयत्न चालू आहा. पेपरान आयिल्ले आसा की आमचो प्रयत्न चालू आहा. श्री डॉक्टर अनुपमा बोरकराक आमी अपॉइंट करता टू डेव्हलप द डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कॉलॉजी. Till then we are, because KLE has got the advanced equipment which Goa also does not have, त्या तरेचे इक्विपमेंट म्हणून KLE आम्ही ओपीडी चलया म्हणून सांगल्या. ओपीडी कित्याक चलया म्हणून सांगल्या कित्याक बॉम्बे धाडपाच्या ऐवजी आय एम एबल टू गेट इन KLE. I have inspected the facility at KLE. It is recognized under DDSSY. And गोंयची जनतेक त्रास जायना. बॉम्बे गेल्यार 16 दीस लागतात सगळे टेस्ट कंप्लीट करपाक आनी लोकांक परवडना. कार्लोस अल्मेडाची मिसेसीक तुम्ही मुद्दम विचारूंक जाय. After staying in Manipal Hospital for 24 hours, within 48 hours, she said that I want my husband to be looked after in GMC. After he was stabilized in GMC, he went to Kerala for treatment for Ayurvedic. They have specialized treatments for stroke management. And Kerala has proved itself in terms of Ayurvedic care for these type of things. हांव हॉस्पिटलान मणिपाल पावपाचे पयलीं हांवूच शॉकान आसलो की मिसीस अल्मेडान सांगलें की आपूण हांगा ह्या हॉस्पिटलान रावची ना. मणिपाल आपल्याक नाका, आपल्याक तुमचे गोवा मेडिकल कॉलेजानूच ऍडमिट करा. ताका गोवा मेडिकल ऍडमिट करून फिजिओथेरपी पासून सगळे केअर घेवन मागीर तो थंयच्यान डायरेक्ट केरला गेल्ले आसा. म्हणून तुम्ही जे सांगता मुख्यमंत्री, माझे स्वताचे वडील कांय दिसा पयलीं तांकां बर्निंग जावंक लागलें इन द हार्ट. So we didn't want to take a chance. I took him to Dr. Guru Prasad and Dr. Manjunath Desai to cardiology department and we did that iStat machine as a वापर करून to rule out. If I as a health minister can take my father straight to, you think I cannot hire an air ambulance and take him? It takes me 45 minutes to organize all this. I have got that type of contacts. But I took him to Goa Medical College because I believe in Goa Medical College. And I even Manipalचे डॉक्टर सोडून Goa Medical College, Dr. Amar Prabhu Desai आणि बाकीचे डॉक्टर जॉईन झाले आसा. बरे यंग टीम हा. नवीन डॉक्टर तुमकां सांगल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचे सँक्शनान हे डॉक्टर आम्ही घेतले हॉस्पिटलात. तुम्ही जेन्ना म्हणटा आमदाराक विश्वास ना, कशें आमदाराक विश्वास ना? मुख्यमंत्रीक विश्वास आहा. माझ्या स्वताचे वडिलांक हांवें व्हेल्ला थंय. कार्लोसाक व्हेला. His wife you should ask. So this is a wrong notion. And there are some things which have to be put in place, which I am putting in place, but it takes time. We will put it in place. Mr. Matkekar has suffered a brain stroke. I am going now to see him. I am also being accompanied by the medical superintendent of Goa Medical College, so he can coordinate his surgery. The surgery was conducted early in the morning, and the doctors have said that they are very happy with the success of the surgery. An actual update after going there and taking a review with the concerned doctor there, I will give you an update. But Mr. Matkekar is doing well, and the doctors are very happy with the procedure conducted on Mr. Matkekar. And he is in Kokilaben Hospital under the best care, and I am sure he will come out walking from the hospital, getting the best treatment. Thank you. कितें आसता जाणा, केन्ना केन्ना हांव एक तुमकां स्पश्ट सांगता, तूं म्हाजे की सगळे ट्रान्सपरंट आसता. कितें हांव जे कितें प्रेसा कडेन उलयता आनी जर कितें सांगलें केन्ना केन्ना ज्या तरेची म्हायती लागता, ज्या तरेची म्हायती दिवपाक वेळ लागता. हांवें जर फाल्यां प्रेशर घातलो, 8 दिसान हांवें मागलोलो टायम, पूण आतां पर्यंत म्हाका रिपोर्ट पावूंक ना. जो रिपोर्ट जेन्ना येता तुमकां हांव ब्रीफ करता कशें कितें जालां तें कितें जालां. पूण जावन दी रिपोर्ट. बेश्टें हांवें प्रेशर करप, परत परत नोट मारप, म्हाका रिपोर्ट आतां जाय, तशें जावचें ना. कित्याक थंय 8-9 लोक आहा, तांकां सगळ्यांक दिवंक दी. बेश्टें घाई करून उपयोग ना. कित्याक तो सिरियस विशय, तांकां करून दी. येवंक जाय, ह्या म्हयन्यान येवंक जाय. मिनिस्टर, अनेक इश्यू आसा. गोंयांत खूब जाणां ऑर्गन
किडनी फेलियर साठी खूप पेशंट हय, असतात आसा. काणकोणात कितले आसा भुरगीं असतात सो तांकां पयली ऑर्डर्स मेळपा जाय की जेन्ना आसता Question असता कितें असता की सोटो Goa is the only 7th hospital in India where Soto has recognized for Soto. I have asked Secretary Health to monitor this on a regular basis because they initially पैसे थंयच्यानूच येता setup करपाक and we are going full swing on this. Every 10 days we are having a meeting. Secretary is also involved and हे आम्ही घालया जाग्यार. तो हेल्थाचे तुमकां वेगळो प्रेस घेता. आयज असले 4 वर्सां आमचे प्रधानमंत्रीचे. Let me tell you only one thing. I'll tell you in short. We are apologetic to whatever happened. Honorable Chief Minister from America is now monitoring the situation. And let me make it very clear to the press, the Chief Minister is in constant touch with all the ministers, including me. I have spoken to him at least 7-8 times from the time he is gone, whenever there are issues. And he is getting a regular update. This situation will not occur again. My question to Zanave ji, does the party demand a probe as to what happened with this shifting of high tension line incident? तो इन्सिडेंटाचे ऑलरेडी पॉवर मिनिस्टर yesterday cleared everything and त्याने स्वतः अपॉलॉजी मागले नाही विषय संपलो नाही परत रिपीट जावचा ना The person who did this, the पार्टी official who did this, ऑफिशियली कितें जें घडटा डिपार्टमेंटान ताका पार्टीक खबर आसता तशें ना न्ही No, but does the party demand a probe, sir? That's what I'm asking. नाही जे कितें आसूं जाय नाव मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगलें क्लियर दिस इज अ स्टेटमेंट ते वेगळो आनी रिपीट स्टेटमेंट कित्याक करूं आणि काल पॉवर मिनिस्टरांनी म्हटलें न्ही तो इन्सिडेंट परत रिपीट जावचो ना जाल्यार तें चूक जालें नहीं, गलती हो किसकी गलती हुई सर? वो आता ती फाइंड आउट करूं जाय न्ही आता करूया न्ही तेची फाइंड आउट सांगला न्ही त्याने कधी करूया म्हणून Thank you. थँक्यू व्हेरी मच